नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सरकाराच्या एंट्री फीचे गल्ल्याक लागले उनीर। चेक नाक्यांचेर नोटी दिवन रिसिटी नासतना ट्रक पासार। प्रुडंटाचेर पळयात मोल्या नाक्यावेल्या कर्मांचो ढडढडीत पुरावो। दर्यादेगेवेले तरणाटे ड्रग्साचे व्यसनाधीन। धंद्यान गोंयकार नांवाय खबर आसात। प्रुडंटाच्या काउंटर पॉइंटान मायकलाच्या वक्तव्याची हायकोर्टान दखल। एजी कडेन मागली जाप। केरी हणजुणे धरणाचे चारूय दारां उक्ती। उदकाची पातळी तेकली 92 मिटरांक। इंजिनियर म्हणटा साखळे हुंवाराची परिस्थिती ना। गोंयची 5 धरणां तुडुंब भरली। शिक्षण माध्यमाचेर समिती नेमूंक मुजत दिवप चुकीचें। सरकाराचेर हाडटा दबाव। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची फोर्साचेर टिका। गेट वेल सून म्हणटा फोर्स समितीचेर नाकाच। रेवड्या साळचे भाटांत उटंगराच्या पावसान पडली 5-6 झाडां। रेवडेचे 50 घरांक ना लायट। बस्तोड्या घराचेर पडलें झाड। गोंयान पावस 70 इंच पार। आनी युरोपांत बरेपैकी कामगिरी करून बुद्धीबळ खेळगडो अनुराग मामल पावलो गोंयांत। अनुरागाक इत्सा ग्रँड मास्टर जावपाची। खबरो विस्तारान। गोंयच्यो सुविधा वापरपी भायले गाडयांकडच्यान तिजोरेन 4 पैसे पडटले म्हूण सरकारान एंट्री फी सुरू केली। मात हो पैसो सध्या सरकाराचे तिजोरेंत वचपाचो सोडून भलत्यांच्याच बोल्सांनी वता। एंट्री फी घेवपी ऑपरेटर ट्रक वाडल्यांकडच्यान आपल्याक जाय ती फी घेवन रिसिटी दिनासतना तांकां पासार करतात। रिसीट नाशिल्ले पयशे चल्ले भलत्यांच्याच बोल्सांत। हें फक्त ऑपरेटरांचे पावंड्यार चल्लां काय अधिकारी घुसपल्यात तें सरकारान पळोवपाचें। प्रुडंटाचेर पळयात मोले चेक नाक्यावेल्या कर्मांचो ढडढडीत पुरावो। विवेक प्रभूचो रिपोर्ट। गोंय सरकारान गोंया भायल्यान येवपी गाडयांचेर 15 एप्रिला सावन प्रवेश फी लागू केल्या। प्रवेश शुल्क घेवपा खातीर पेडण्यां, काणकोणा, मोले आनी हेर कांय वाठारांनी सरकारान टोल बूथ उबारल्यात। 10 टनाच्या ट्रकांक 1000 रुपया, टेम्पोंक 500, 4 रोदांच्या गाडयांक 250 आनी 3 रोदांच्या गाडयांक 100 रुपया एंट्री फी आसा। पूण मोले चेक नाक्यार ऑपरेटरांनी सध्या भलती फी लावंक सुरू केल्या। ट्रकवाल्यांकडल्यान 300 ते 500 रुपया घेतात। ते पयशे चल्ले तांच्या बोल्सांत। ट्रकवाल्यांक रिसिटय दिनात। फाटले कितलेशेच दिसा सावन हेच चल्ला। टोल बुथाकडल्यान पासार जाल्ले 10 ट्रकवाले प्रुडंटाक रिसीट नासतना सापडले। कांय ट्रकवाल्यांक प्रुडंटान हाचेर विचारले। तांणी गजाल मान्य केली। ते म्हणटात ऑपरेटर तांचे कडल्यान केन्ना केन्ना 500 रुपया घेतात, केन्ना 300 रुपया घेता आनी रिसीट मात दिनात। आपने कितना दिया? हम 500 दे के आए। सभी 500 और रिसिप्ट कुछ दिया है? रिसिप्ट कुछ दे दिया। दिया आपने वहाँ पे दिया आपको कितना दिया? 300। ट्रकवाल्यांच्या आयकले उपरांत प्रुडंटान ऑपरेटराक जाप विचारली। पयलीं तो मातसो गडबडलो। त्या ट्रकांचो नंबरय ताचे कडेन बरयल्लो नाशिल्लो। उपरांत ताणें थातूर मातूर जाप दिली। अशें आयकलां की थोड्यांक तुमी स्लिपींग नासतना पयशे घेतल्या 10,000 घेवपा टायमार 500 रुपया घेतल्या विदावट स्लीप तांकां धाडल्या म्हणून। अशी गाडी मेळ्ळ्या आमकां। अशी गाडी मेळ्ळ्या म्हणटा। हे तुमकां कितें सांगपाचें आसा? ना सोडल्या तुमी दुसऱ्यो गाडी घेवन? ना हां सोडूंक ना। हातून आनीक एक शॉकात करपी गजाल उक्ताडार आयल्या। ती म्हणल्यार ह्या ऑपरेटरांक फाटले 4 म्हयने अजून मेरेन पगार पडूंक ना। सरकारान येवजण चालीक लावन 3 ते 4 म्हयने जाले। अजून तांकां 1 रुपया मेळूंक ना। ह्या टोल बुथाचेर 4 CCTV कॅमेरा घाल्यात, पूण सध्या तातूंतले फकत 2 CCTV चलतात। दिसाक लाखभर एंट्री फी एकठांय करपी ऑपरेटरांची आनी टोल बुथाची ही दशा। घडये हाकाच लागून ऑपरेटरांक पगार पडनासतनाय टोल बुथांचें काम करप परवडटा आसुये, तांची जोड भायले भायर सुट्टा आसुये। ह्यो गजाली फकत ऑपरेटरांचे पावंड्यार चल्ल्यात अशें धरून चल्ल्यार पिशेपणां थारू येतात। सुत्रां उलोवन दाखयतात ते प्रमाण हातून वयले अधिकारी घुसपल्यात आनी सगळे जाण एकठांय मेळून गल्लो जमयतात। ही गजाल फक्त मोल्यांनी गोंयांतले हेर बुथांचेर चलता म्हणपाचे प्रुडंटाच्या कानार पडला।
मायनिंग बंद जाल्ल्यान सध्या अर्थमंत्री मनोहर पर्रीकार खंयच्यान सरकारी तिजोरेन पयसो हाडपाक सोदता. मात सरकाराचे तिजोरेक सध्या चॅक नाक्यांचेर अशे बोते पडल्यात. गोंयांत सध्या वॅट माफ केल्ल्यान पेट्रोल सवाय गाडयांची यो वच वाडल्या. मात एंट्री फीचे गल्ल्याक लागल्या हुनीर. आतां सरकार कितें करतलो? हाचेर कोण कोण घुसपले, हे पयशे कोणाच्या बोल्सान वयतात हेजी चवकशी जावपाक जाय. हेजेर खरेंच मुख्यमंत्री लक्ष घालतलो काय कितें, हे पयशे खंय वयता हे कळपाची गरज आसा. हांव मोलेच्यान रिपोर्टर विवेक प्रभू, प्रुडंट मिडिया खातीर. दर्यादेगेवेले तरणाटे ड्रग्साच्या व्यसनाक लागल्यात. धंद्यांत गोंयकार आसात, तांची नांवां आपल्याक खबर आसा म्हूण कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबोन प्रुडंटाच्या कावंटर पॉयंटान केल्ल्या वक्तव्याची हायकोर्टान दखल घेतल्या. एखादो आमदारच अशें उलय म्हणसर सरकार हे गजालींचेर कितें करता असो प्रस्न खंडपीठान ॲडव्होकेट जनरलाक केलो. एजीच्या जापेचेर कोर्टाचें समाधान जालें ना. दर्यादेग वाठारांतले आवाजाचे प्रदुशणा विशीं याचिकेचेर खंडपीठान हो मुद्दो काडलो. दर्यादेग वाठारांत ड्रग्साचो धंदो चलता आनी मोठे मोठे तातूंत घुसपल्यात हे पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकरानय मिडिया मुखार मान्य केला. All coastal boys, lot of coastal boys, I'm not saying all, lot of coastal boys and girls are already consuming drugs, and we cannot hide this. There are drug peddlers in this belt. I know their name. Most of them are gone. अख्ख्या कोस्टल बेल्टाक आपल्या हे कितें म्हणजे प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग हे मोठ्या प्रमाणात चलता. एम आय रायट? जर हे आमी कशें हें करतले? चलता न्ही तें, सगळ्यांक खबर आसा. एवरीवन इज इनवॉल्व इन डेट. हांव कोणाची नांवां घेना. एवरीवन इज इनवॉल्व इन डेट. गोंयचे दर्यादेग वाठारांत ड्रग्साचो वेव्हार सर्रास चलता आनी कितलेशेच तरणाटे व्यसनाक लागल्यात अशें एक आमदार मिडिया मुखार म्हणटा जाल्यार ताचेर आमी आडनजर करूंक शकना अशें हायकोर्टान म्हणलें. एक आमदार बेठोच ह्या सारकिलें विधान करचो ना. तातूंत कितें तरी तथ्य आसतलें अशें हायकोर्टान म्हणलां. दर्यादेग वाठारांनी आवाजाचे प्रदुशणाचे केशीचेर कोर्टांत सुनावणी चलताली तेन्ना खंडपीठान ॲडव्होकेट जनरलाक ड्रग्साच्या प्रस्नाचेर प्रस्न केलो. ड्रग्स वेव्हारा विशीं म्हायती मेळ्ळ्यार ANC पुलीस कारवाय करतात अशी जाप ॲडव्होकेट जनरलान सरकारा वतीन दिली. ड्रग्साक आळाबंद हाडपाक सरकारा कडच्यान फावो तशे उपाय जायना अशें मत खंडपीठान उक्तायलें. सरकारान खर पावलां उबारची म्हूण हायकोर्टान गरज उक्तायली. ड्रग्साचो पुराय पिळगेचेर परिणाम जाता असो हुस्कोय हायकोर्टान उक्तायलो. हाचेर सरकार कितें करता हाची जाप हायकोर्टान सरकाराक बुधवार मेरेन दिवंक सांगल्या. रिपोर्टर मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. केरी 70चे हणजुणे धरणाची 4 दारां उक्ती केल्यात. धरणाचे उदकाची पातळी 91.89 मिटराचेर पाविल्ली. ताका लागून उदक सोडलें. पूण सांखळे आनी हेर वाठारांनी हुंवार येवपा सारकी परिस्थिती ना अशें उदका स्त्रोत खात्याच्या अभियंत्यान म्हणलां. सांखळे आनी लागसारच्या गांवांनी सादूर रावपाची शिटकावणी लोकांक कांय दिसा फाटीं दिल्या. पावस 70 इंचां वयर पाविल्ल्यान साळावली, हणजुणे, चापोली, पंचवाडी आनी आमठणे धरणांचें उदक सध्या बरेंच वाडलां. Today's dam level is 91.95, whereas the FRL is 93.2 meters, and total outflow is 18 cumex. And then today's rainfall is 64 mm, morning 8 to evening 5 or evening 6:30. Okay. 64 mm. 4 gate open केला. Okay. 18 cumex were released. साखळ्यान कितें उदक लेवल काय ना. ना. काय 18 cumex is nothing. Alert already issue केलेला आसा न्हू. Okay. This were released since day before yesterday. आमदार विष्णू बागाक ESGचो अध्यक्ष नेमतले. मंगळारा ESGची 11वी आमसभा जाली. मुख्यमंत्री पर्रीकरान विष्णूचें नांव जाहीर केलें. मात ESGची घटनेंत दुरुस्ती करपाची गरज आशिल्ल्यान विष्णूक अध्यक्ष म्हूण नेमपाक 2 म्हयने तरी वतले. ESGक वर्सुकी 34 कोटींचे बजेट दिवपाचें थारलां. इफ्फी करपाक केंद्र गोंयाक आनीक अधिकार दिना आसत जाल्यार गोंय स्वता इफ्फी करतलें अशें विष्णू म्हणटा. विष्णू म्हणटा इफ्फीचें कंत्रादान कसलेंच स्कॅम जावंक ना. आरोप करतल्यांनी स्कॅम सिद्ध करचे. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.